आज आमी गोंयची फामाद आनी रुचीक अशी ही सोलकडी कशी करपाची तें पळोवया. सोलकडी करपाक आमकां सगळ्यान पयलीं लागतलें तें एक वाटी सोय, मागीर सोलां. हांगा हांवें 5 ते 6 सोलां घेतल्या. ताजी मागीर आमकां लागतली ती 1 कुलेर मिरयां, 1 कुलेर कोथमिऱ्यो, 1 मिरसांग, उदक, रुची प्रमाणे मीठ आनी कोथमिरेचो पालो. आमी थोडेशे उदकान ही सोलां फुगत घालया. सोलां फुगतकीर कडयेक रूच आनी रंग बरो येता. सोलां फुगतासर आमी हे सगळे इन्ग्रेडियंट घालून कडयेचें वांटप करून घेवया. सगळे इन्ग्रेडियंट घालून जातकर अदमासान जाय तितलें उदक घालात, म्हणटकर कडी पिळूंक बऱ्याक पडटा. कडयेचें वांटप जाल्लें आसा. आतां आमी तें हे आयदनान अशें पिळून घेवया. कडी जशी पिळून जाली की तुमकां कितली पातळ जाय त्या अदमासान तुमच्यांनी आनी इल्लें तातूंत उदक घालूं येता. आतां अदमासान मीठ घालून घेवया आनी कोथमिरेचो पालो घालया आनी सारकें मिक्स करून घेवया. आमची रुचीक अशी ही सोलकडी तयार आसा.